काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या जन सुचोवणेक हाजेरी लावन सरकारान प्रस्तावित केल्ल्या वीज दरवाडी आड विरोध केलो. वाडटी म्हारगाय आनी कोरोना काळांत लोकांक जाल्ले त्रास पळयल्यार सरकारान वीज दरवाड करची न्हय अशें निवेदन लेगीत काँग्रेसीन ह्या वेळार केलें. Basically, we have raised our objections. हे जे बारीक मनशाक फोंडां घालपाचो सरकाराचो प्रयत्न चल्ला. अरे बारीक मनशाक आज रिलीफ जाय. आमी गोंयकार कोविडाच्यान भायर सरता थिंगा आहाय आनी दीस हायक ड्यू टू नेग्लिजन्स ऑफ द गव्हर्मेंट. जे आय वूड लायक टू बेसिकली पॉयंट आउट 2 points. एक परफॉर्मन्स अकाउंट म्हणून आसता. That performance account is government has not shared. I had written to the chief engineer and the department to share that. They have not made it public and not put it in public domain. जो performance report म्हणटाय तो केला तेजेर पिक्चर सारखे रोजी दाखयला. बेसिकली डिमांड कितलो आहा, कलेक्शन कितलें जालां आनी बॅलन्स कितलें उरलां. This government cannot put it in public domain. So basically this is a failure, and because of their failure, because of power theft जो जाता, power loss जो जाता, because of all this common manaचो हो burden जालोलो आहा. आज जो पब्लिक हियरिंग केला तो इज टोटली नॉट इन लाइन विथ द कॉमन मॅन. आय कम हियर एज अ लेजिस्लेटर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएंसी एज वेल एज गोवन्स एट लार्ज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंडेम दिस पब्लिक हियरिंग which is being done for the common man, for the public, but on a working day and during working hours. वो टायम करपाचो कोण येतले हिंगा असले टायमार. सो तुमकां खबर आहा तुमकां पब्लीक नाका आनी पब्लीक हियरिंग करता हेचो हिंगा 200 कदेल देखून नाय भितर. एंड दीस प्लेस इज अ प्लेस टू डू पब्लीक हियरिंग. सो आय हॅव स्ट्रॉंगली पुट इन रिटर्न एज अ legislator on my letterhead that we need to have another day during the weekend where public is able to come and attend and you give sufficient notice. Goa does not need a hike at this point. That is 6%. Whether it is 6% or 1%, there should be no hike. It is the government's duty